थंय आयिल्लो एक कंप्लेंट घेवन म्हणजे हे सदचो आतां वावर कसो जाला आनी हें दुर्दैव गोवा बीजेपी किंवा बीजेपी ही सर्टन फावंडींग प्रिंसिपलाचेर आधारीत आसा. ते फाउंडिंग प्रिंसिपल्स म्हणजे चाल चरित्र चेहरा, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा संघटन, व्यक्ति से बड़ा समाज. ह्या प्रेरणेंतल्यान बीजेपीच्या संघटनात्मक पदाधिकारी जे आसात, ऑर्गनायझेशनल ऑफिस बेरर्स, तांकां एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू जाता. पण ह्या गोवा बीजेपीन ते सगळें माड्डून उडयल्या आनी अशेंच एक प्रकरण जें आसा इल्लिगल लँड ग्रॅबिंग, ही प्रकरणां आता गोवा बीजेपीचे पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणाचेर करूंक लागल्या. सो टुडे द रिजन फॉर मी टू कम विथ अ कंप्लेंट विथ प्रॉपर एविडन्सीस वो केदार नाईक म्हणून सालिगांवचो भाजप मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी, रेईश मागूस पंचायतीचो सरपंच. ह्या सरपंचान 1998 नाव ही विल बी एट अराउंड 37-38 इयर्स ओल्ड. तो 1998 एक फ्रॉड सर्टिफिकेट ताणें सेरुला कम्युनिदादीचें केलें अलॉंग विथ द लोकल एटर्नी आग्नेल लोबो म्हणून. सेरुला कम्युनिदाद आमकां सगळ्यांक खबर आसा, इट इज इन द कंटेन्शन अनफॉर्च्युनेटली फॉर ऑल द रॉंग रिजन्स. आनी बीजेपी वाल्यांनी जमनी खाल्ल्या ह्या सेरुला कम्युनिदादीच्यो. सो ह्या केदार नायकान 1998 म्हणटकूच तो इफ ही इज टुडे 37-38 इयर्स ओल्ड, 1998 तो 14 वर्साचो आशिल्लो. 14 वर्साचो आसतना तो इतलो जोडपाक लागलो आनी कोट्यावधींचो प्लॉट ताणें एक सांगोळला कॅफे भोसले जें आसा एट मेजरींग 315 स्क्वेअर मिटर्स. ह्या प्लॉटाचेर ताजो एक व्हडलो कोट्यांचो बंगलो उबो आसा. फ्रॉड सगळे हे चल्ल्यात आनी ही केस जी आसा ताजो सर्वे नंबर जो आसा 380/1 प्लॉट नंबर 7 हो सेरुला कम्युनिदादीचो प्लॉट जो आसा. मिस्टर केदार नायक हॅज स्विंडल्ड, गॉबल्ड, गुवेवल्ड द लँड इन कनायवन्स विथ द लोकल एटर्नी आग्नेल लोबो जो आशिल्लो तो. आतां ही केस मागीर कोर्टान गेल्ली आनी कम्युनिदादीचो समजा प्लॉट समजा कोणूय घेतलो जाल्यार ताका एक सर्टन रुल्स आसा. ते सगळे आमकां गोंयकारांक लागतात, साद्या मनशाक. सादो मनीस प्लॉट घेतलो गोंयकार जाल्यार कशा प्रकारची सतावणूक चलता आनी आमी कशे कायदे हांच्या खातीर ना, हांच्यांनी माड्डिल्यार जाता कायदे ह्या राजकारण्यांनी. कित्याक हांचे बापूय चीफ मिनिस्टर मायकल लोबो बी हांचो मनीस तो केदार नायक. आणि सामान्य जनता माते भरडून उडयतात. हे कम्युनिदादीचे प्लॉट हे करपाक ताका एक सर्टन हे जो आसा रुल्स आणि रेग्युलेशन्स आसा. तातून ह्या भुरग्यान हो प्लॉट जो आसा तो सगळो प्रोसेस पांया पोना माड्डिला. ही डिडंट फॉलो दॅट प्रोसेस. तातून पयलें हें जें आसा ते लँड मस्ट बी वेकंट अँड इट शूड बी डिक्लेअर्ड ऑन गॅझेटेड पेपर. कम्युनिदादीचो खंयचोय प्लॉट जो ऑक्शन जाता किंवा तो दिलो वता कोणाकूय जाल्यार द लँड मस्ट बी वेकंट अँड इट शूड be declared on the government gazetted paper. हे करूंक ना ह्या भुरग्यान. On the application of the attorney of Comunidad should remark saying that the plot is vacant and can be allotted. Attorney जो आसता कम्युनिदादीचो ताणें हें सांगचें पडटा. मागीर एक एप्लिकेशन करचें पडटा रिस्पेक्टीव कम्युनिदादीचें जें ऑफिस जें आसा. इन दिस केस इट इज एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस ऑफ म्हापसा. हांगा तुवें एक डिमांड ड्राफ्ट 10,000 काडचो पडटा. करूंक ना केदारान. आणि मागीर ते डिमार्केशन ऑफ द प्लॉट कमिटी मेंबर्स अलॉंग विथ द इंजिनियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर अँड प्लॉट एप्लायर हें करूंक ना. मागीर रेव्हेन्यू अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाका ती फायल वचची पडटा. ही करूंक ना. रेव्हेन्यू सेक्रेटरीन ती मागीर फायल जी आसा ही हॅज टू फॉरवर्ड इट टू द गव्हर्नमेंट. मागीर गव्हर्नमेंट एप्रूव्ज द फायल अँड सेंड द फायल टू अंडर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू अगेन अँड इश्यू द ग्रांट्स टू अलॉट द टी म्हणजे तो प्लॉट जो आसा तो. सो त्यामुळे हो सगळो प्रोसेस जो आसा आमचे सगळे गोंयकार आमच्या खातीर हे कायदे हो एकूय क्लॉज जो आसा ह्या केदार नायकान फॉलो करूंक ना आनी इल्लिगली हाणें ही जमीन खाल्ल्या. आतां हाजेर एक केस हें जी जाल्या म्हणजे हायकोर्टाची ऑर्डर जी आसा म्हणजे कायद्याची कशी हांच्यांनी थट्टा चलयल्या ती पळया. म्हणजे बिकॉज दे हॅव पॉलिटिकल क्लाउट आनी पॉलिटिकल क्लाउट कोणाचो पॉलिटिकल क्लाउट आशिल्ले मनीस भ्रश्ट वयल्यान सकयल दुर्दैवान. त्यामुळे ही स्थिती आसा गोवा बीजेपीची. एक हें जी आसा सिव्हिल एप्लिकेशन जे फायल केल्लें नंबर 828 ऑफ इन पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन WP नंबर 7 ऑफ 2014. हें एप्लिकेशन फायल हायकोर्टान जाल्लें. हायकोर्ट वी हॅव गिवन सबमिटेड द हायकोर्ट ऑर्डर ऑल्सो की ह्या मनशांचेर इन्क्लुडींग केदार नायक
हांचेर क्रायम ब्रांचान FIR लॉज जावचो म्हणून 2016च्या ऑर्डरीन हायकोर्टान हें सरळ नमूद केलां, पण अजून पर्यंत फॉर द बेस्ट रिजन्स नोन कोण जे सुजाण गोंयकार जे आसात तांकां कळना आसतलें 2016च्यान हायकोर्टान सांगून सुद्दां हाजेर कंप्लेंट करूंक ना. म्हणजे हाका पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आसा. आनी हो भुरगो सालिगांवचो आतां BJPचो कॅन्डिडेट, पयर ताचो वाडदिवस जालो, ताका प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याक खबर आसा हें विजिलन्स डिपार्टमेंट कम्स अंडर मुख्यमंत्री कसले आदर्श आमकां घालून दिता काय म्हणून. आनी ताज्या बरोबर मागीर मायकल लोबो तांचो कळंगुटेचो प्रॉबेबल कॅन्डिडेट, तो आता ह्या पार्टीन त्या पार्टीन अशें सगळें चल्लां. सो असलो पॉलिटिकल क्लाउड घेवन तो एक मोठो बड्डे ह्या केदार नायकाचो असलें सगळें आसतना त्यामुळे हांच्या कडल्यान सरकारा कडल्यान आतां न्याय मेळटलो ही अपेक्षा गोंयकारांनी, जागृत गोंयकार जे आसात, अवेर गोंयकार, ती आतां हांच्यांनी माड्डून उडयल्या. आता एक फॉर्मॅलिटी सेक म्हणून आमी विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन ही कंप्लेंट केल्या आनी हायकोर्टान हाजे कॉग्निजन्स घेवन सुद्दां ह्या भुरग्याचेर केस रजिस्टर जावंक जाय. क्रायम ब्रांचान मेळावलीचे हें जें आंदोलन जें जालें तातूंत 17, 18 वर्सांच्या भुरग्यांचेर ह्या क्रायम ब्रांचांनी 20, 23 सेक्शनां लायलीं जे आपल्या हक्का खातीर झगडटाले ते. आनी ह्या केसीन मात केदार नायकाच्या इल्लिगल जाणें पॉझेशन घेतलां सेरुला कम्युनिदाद प्लॉटाचें, ताजेर मात क्रायम ब्रांचाक गट्स ना केस रजिस्टर करपाक डिस्पायट ऑफ हायकोर्ट ऑर्डर. सो त्यामुळे अशी स्थिती आसा, कायदे बी हांच्यांनी सगळ्यांनी माड्डून उडयल्या आनी सत्तेचो माज हांकां वयल्यान सकयल चडला. हे अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. हांव आज विजिलन्स डिपार्टमेंटान जो आयला तो ही कंप्लेंट हांवें विथ एविडन्सीस केदार नायकाची दिल्या. हांव मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर आसा, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट. प्रमोद सावंत म्हणून बरें आसा एज अ पर्सन, तो मुख्यमंत्री राज्याचो, ताणें योग्य आदर्श जनते फुड्यान दवरचे पडटात कायद्याच्या संरक्षणा बाबतींत. सो हें जें आसा ताजें कर्तृत्व जें हें आसा, ताजी जी ड्युटी जी आसा ताजो ताका स्वत्व बोध जावचो मुख्यमंत्र्याक. आनी ह्या केसीचेर विजिलन्स डिपार्टमेंट ताज्या अंडर येता. त्यामुळे ह्या म्हज्या कंप्लेनीचेर कंप्लेंट अगेन्स्ट मिस्टर केदार नायक, रेईश मागू सरपंच, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सालिगांव BJP मंडळ. द केस इज इल्लिगली swindling of plot, Serula Comunidad plot, survey bearing number 380/1, plot number 7, which is on the Chogam Road, Sangolda, opposite Cafe Bosle. ह्या कंप्लेनीचेर बेगिनातल्या बेगीन विजिलन्स डिपार्टमेंटान हांव डायरेक्टरांकूय विनंती करता की बेगिनातल्या बेगीन तांच्यांनी कारवाई करची, मुख्यमंत्र्यानूय हातून लक्ष घालचें. कारण हातून ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरीची पायमल्ली, म्हणे हायकोर्टाचे ऑर्डरूय हे पांयां माड्डूंक लागले. 2016 सांगिल्लें हाजेर केस रजिस्टर करा म्हणून. फॉर द बेस्ट रिजन्स नोन तांच्यांनी ह्या भुरग्याक प्रोटेक्ट केला. सो हांव ह्या गजालीचो निशेध करता आनी ह्या मॅटरान बेगिनातल्या बेगीन न्यायाची अपेक्षा हांव करता. कारण ना जाल्यार एक नागरिकांक आमकां गोंयकारांक रॉंग मेसेज वतलो अँड एव्हरीवन वील स्टार्ट फॉलोईंग दीस रॉंग. हें जी हांच्यांनी इल्लिगल लँड ग्रॅबिंग जे चलयलां हाजे आदर्श प्रस्थापीत जातले गोव्यान, हाजो आमकां भंय दिसता. अशी परिस्थिती मुख्यमंत्र्यान हाडची न्ही. बेगिनातल्या बेगीन तांच्यांनी लक्ष घालून ह्या मॅटरान आमकां सगळ्यांक न्याय दिवचो. धन्यवाद. थँक्यू.